पावसाचो 2 दिसांचो रेड अलर्ट. घोग्यांनी उटंगार सकाळ सांजे चालूच. लोकजीण विस्कळीत. रस्ते उदकापोंदा, शेतां भाटां घरांनी उदक. धरणां भरून व्हांवंक लागलीं. 24 वरांत राज्यांत 6 इंच पावस. सिजनल पावस 80 इंच पार. सरासरी परस 42% मायज. मुख्यमंत्र्याची भौसाक विधानसभेंतल्यान सादोरकायेची शिटकावणी. फाटले 3 दीस राज्यात पावसाचो सावार आशिल्ल्यान गरज नासतना भायर सरचें न्ही म्हणून गोंय वेधशाळेची आनी सरकाराची शिटकावणी. रेड अलर्टाक लागून बालवाडी ते 12वे मेरेनच्या शाळांक सोमारा सुटी. पुराय गोंयच्या जनतेक आव्हान करपाक सोदता. सध्या व्हडा प्रमाणात पावस पडटा. झाडां पेडाची पडझड जायत आसा. नैसर्गिक आपत्ती आसा. ह्या पार्श्वभुमीचेर हांव जनतेक आव्हान करता. गोंय सरकारचे आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणा पूर्णता कार्यरत आसा. तरी सगळ्यांनी जतनाय घेवप हें गरजेचें आसा. दुर्घटना घडली जाल्यार तेजो नियंत्रण कक्षाक कळोवची आनी आमी तात्काळ ताका मदतूय कार्य करता. काल बिचोलेंतूय ह्या पद्दतीची जाली. सगळे उदकाची तळी आनी धबधबे हांगासर कोणीच वयचे न्ही हें हांव स्पिकर्सार मेन्शन करता. मजगती दिवचले पोरण्या बस स्टँडा वयले शेकड्यांनी वर्सां पयलींचे झाड 4 चाकयेचेर कोसळ्ळे. गाडयेंत आशिल्ल्या 4 जाणां मदल्या 3 जाणांक रोखडेच भायर काडले. भितर उरिल्ल्या 4थ्या बायलेक काडपाक 6 वरां मायज वेळ लागलो. विठ्ठणा फूग मारिल्ल्यान एका पोरण्या घराची वणत कोसळून पुराय माती रस्त्यार आयली. ताका लागून येरादारीक आडखळ. कोणाकूच दुखापत जावंक ना. आमचो मेन रोड आसा. ह्या मेन रोडार खुबशे गाडयो हांगासून 4 व्हिलर 2 व्हिलर सायकली भुरगीं चलोवंक वयता, बायलां वयता, सगळे लोक हांगासून चलोवंक वयता. तांकांय कांय हानी जायना म्हणून हांव देवाचे व्हडले उपकार मानता. कित्या खातीर आमी बरे भशेन वचत जाल्यार ते आमकां खूब त्रास जावपाचे. भायलीपेट दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा बालवाडे लागसार आशिल्ली वणत सोमारा सकाळी कोसळ्ळी. रेड अलर्टाचे फाटभुंयेर भुरग्यांक सुटी आशिल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. शिवोली सडयेच्या लोकांच्या घरा कुळागरांनी धोपराईतले उदक भरलां. गावात आशिल्ल्या नाल्यांतलो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान थंय उदक भरलां. देखून पुराय उदक घरादारांनी पावलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. थिये पैणावाड्यार मानशेच्यो गेटी उक्त्यो केल्ल्यान हुंवाराची स्थिती. 10 फामिलींक भिरांत जाल्ल्यान थिये पंचायतीन उपजिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलां. पाड्डे रस्त्यार उदक आयिल्ल्यान थळाव्यांक तशेंच दिसपट्टे यो वच करप्यांक येरादारी करप कठीण जालां. हणजुणे सोडल्यार गोंयची हेर सगळीं धरणां भरल्यात आनी थोडीं धरणां भरून व्हांवपाक लेगीत लागल्यात. सोमारा सकाळी सुमार 11:25 चापोली धरण भरून व्हांवपाक लागलें. मजगती चोरला घाटांतलो चॅकपोस्टा लागसरचो रस्तो कोसळ्ळो. केरी जो बॉर्डर चेकपोस्ट आसा तेज्या वयर एक जवळ जवळ 1 किलोमीटर हांगासर तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता की जो हांगासर एक सायड जी रोडाची आसा ती सकयल्या सायडींतल्यान रोड फसलेलो आसा. हांगासर ही जी लँडस्लायड जाला हांगासर तो एक ल्हानसो व्हाळ आसलो जे आमचे हेवटेन दोंगर वाटेंतल्यान जे उदक येता ते उदक हांगासून रोडा सकयल्यान पास करपाक एक सिमेंटाचे पायप आसले आनी ताका सायडीन प्रोटेक्शन वॉल आसली. बट दोन दीस जाले हांगासर जी जो व्हाळ आसा ते सगळे रिटेनिंग वॉला सकट खचून सगळो सकयल गेल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.